चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मते कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगासो आनी उर्बी वरीत येवकार. आयज तुमकां दिश्टी पडटा म्हजे बरोबर एडी फेर्नांडीस आसा. ताका जायतो पालकाचो अनुभव आसा. ताच्या परस खाशेची गजाल म्हटल्यार ताचो बापूय एक खोडेगांव कलाकार. ताणें हो पालक गाजयला. ताचें नांव आमी ताच्याच तोंडांतल्यान आयकुचें. पयले सुवातेर आयच्या कार्यावळींत एडी बाब माय मोगासो आनी उर्बेरीत येवकार. देव बरें करूं तेवतन बाब. खरेंच खूब बरें दिसता, कारण एडी आयज आमचे कार्यावळींत आयल्या उपरांत खरें म्हटल्यार आमच्या ह्या कार्यावळीची सोबिताय अदीक उंच वेता. तर एडी, तुज्या भुरगेपणांत तूं ह्या तियात्रांनी कसो भितर सरलो? सर, तूं जाणा म्हजो बापूय बरो फामाद तियात्रीस. ताचें नांव आंतोनियो फ्रांसिस्को फेर्नांडीस, पूण ताका टोनी सॅक्स म्हणून सगळे वळखतात. ताका प्राण ऑफ कोंकणी स्टेज म्हणटाले. कितें जायत कोडे तो ताजे भाशेन मातसो स्वभाव आसलो, पूण एक्टींग ताज्या भाशेन तो कोत्तालो, विलनाची, भाटकाराची. आनी तूं जाणा पाल्क ताणें गाजयलेलें यंग स्टार्स ऑफ गोवा ह्या ग्रुपान पंगडान. तो कन्सेप्शन, ग्रेग, साबिना सगळीं सारकें अखंड नासलीं आनी तें घोडे आमच्या रोगतान आसलें. तूं जाणा ल्हान आसतना म्हजो बापूय कोलेंचो, पूण 17 वर्सां तो वास्को आसलो. आमी सगळीं वास्को जाल्यात, पूण वर्साक एक फावटी आमी घरा येतात मायाच्या म्हयन्यान सुटयेन. कोलें गांव सोबीत सुंदर म्हणटच थंय आमी एक म्हयनो रावंक वयता. तेन्ना सुटयेन तेन्ना न्हू जायते लोक आमकां म्हणटाले, तुमी तियात्रिसाची भुरगीं, आमी 5 जाणां, तर आमकां तुमचें तियात्र हांगा दाखय न्हू. आनी ते हितून आमची पयली सुरवात जाली. आमी आमच्या बॅल्कनीन शेद्रान घालतालेत, म्हणजे बेडशीट बांदताले आनी आमी तियात्र दाखयताले. पोस्टर करून आमी भायर बाजारान दुकानाचेर लायताले की आयज सांजे सांडलो पूत तियात्र आसा. वेचीत पुताची आमचो तियात्र एकदम फामाद जालो आनी लोक येवंक लागलो. जेवन सगळीं येवन बसतालीं आनी आमी 5 भाव भयणां आनी शेजारी आनी म्हजे कजन्स बी घेवन आमी तो तियात्र कोत्ताले. आनी तो तियात्र इतलो फामाद जालो की सेगीत 7-8 दीस आमी तो तियात्र केलो. हितून सुरवात जाली. मागीर म्हणटो आमी वास्को आसले. प्रोफेशनल तियात्रान कसो भितर सरलो सर, हांव तुका सांगूंक सोदतां. एक बरी मौजेची गजाल ती. म्हजो पायचो तियात्र आसलो सटवे राती आनी तो आसलो ना आसलो फेस्ता दीस. आनी तियात्र सुरू जावचो आसलो 7 वरांचेर. आनी तो पंगड यंगस्टर्स ऑफ गोवा आनी कोणाचो तियात्र ती म्हापश्यां कोत्ताले. आनी ताणें सांगलेलें कांय भियेनाका, 7 पासून आमी आसलना पावतात म्हणून. हय, पूण त्या दिसांनी ब्रीज प्रॉब्लम जालेलें, बंद आसलो आनी फेरी बोटीन आगशीट कुट्टाडी येवचें पडटालें. सो थंय तांकां वेळ जालो. आमी थंय पावले आनी आमचो प्रॉम्प्टर आजून उगडास येता, फेलो फिलोमेन रिबेलो, तो बाबडो एनावन्स करीत आहा लोकांक, कांय भियेनाका, ते वाटेर आसात, रोखडेच पावता 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 म्हणून. कोत्ता कोत्ता 9 जालीं तरी तियात्रीस पावूंक ना. फातर पडोंक लागले स्टेजीर. तेन्ना म्हजो डॅडी बापूय पाय भियेलो. तरी एनावन्स कोत्ता फेलो. मागीर ग्रूप पावलो, तांची बस पावली. डॅडी तांकां सांगता, बेगीन बेगीन न्हेसात, चल तियात्र कॉमेस करुया, लोक सगळो चावल्ला. तितले एक ज्युनियर रॉड जुली, जो मेन रोल कोत्तालो जुझेफिना बरोबर, ताका जोर येयलो. तो म्हणूंक लागलो, म्हजे कडेन कांय करूंक जायना. तेन्ना हांवें पळयलें म्हजे पांय पडून ताका सांगता, जुली उबो राव स्टेजीर, नाजाल्यार आमी मार खातात म्हणून. तेन्ना जुली म्हणूंक लागलो, ना, कसो उबो रावतलो, हांव जोरान चडफडटा. रोमटोणी म्हणूंक लागलो, तेजे कडेन जावचें ना, पांय हात जोडटा म्हणटा पळय आमी मार खातले. तेन्ना म्हाका उगडास आसा, जाशीत वत बाब एम बॉयर येयले आनी म्हणूंक लागले, चेड्याक चडय रे. पांय म्हणूंक लागले, छे, चेडो घाण कोत्तलो. पूण न्हू सर, कितें जालें न्हू, आमी म्हज्या पांयच्या तियात्रांत सदांच आमी वयताले स्टेज सेटअप करूंक. सो वयता 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 तेंची एक्टींग पळोवन पळोवन आमी डायलॉग स्टार्ट टू एंड पासून हांव शिकलोलो. सो तेन्ना हांवें पांयक म्हणलें, पांय हांव वयता,
म्हजे कडेन कपडे ना तेन्ना रोमटोणी म्हणूंक लागलो एडी म्हजें शर्ट हांव तुका दितां. एका पॅन्टीन म्हज्या आनी तेज्या 4-5 शर्टांनी हांवें मेन रोल केलो जोझेफिनाचे बरोबर. एक्सिडेंटल प्रोफेशनल एक्टींग जाली. पूण एक बरी गजाल सर तुका सांगूंक सोदता हांव की तियात्र सोंपल्या उपरांत बॉयर झांशीत वाज आनी सगळे येवन म्हणूंक लागले घालताय तियात्रान बरयता तियात्र. आनी तेन्ना म्हज्या पायन सांगलें मामीक विचारूंक जाय, ताच्या मांयक विचारूंक जाय आनी मागीर तुमकां परवानगी हांव दिता म्हणून. आनी आमी गेले उमेदीन बरे भशेन गेले. दुसरे दिसा पायन मांयक विचारलें आगो एडीक ऑफर येयल्या. आनी तेन्ना हांव 18-19 वर्सांचो. माय म्हणूंक लागली नाका तूं त्रास काडटा तें पुरो, भुरग्यांक म्हजे त्रास काडपाची गरज ना. आनी तेका लागून हांव मातसो उरलो. कित्याक त्या तेंपार आमी पळयलां खूब त्रास तियात्रिसांक पडटाले. ते एक बस कोत्ताले नाजाल्यार एक कार कोत्ताले वास्कोचे सगळे तियात्रीस ते वयताले आनी समज तर तेन्ना तियात्र 10:30-11 चालू जावप, 2-3 काबार जावप आनी मागीर बसी नासले मडगांव. ते मागीर गार्डनान बी न्हिदताले आनी सकाळची 5:30-6ची बस धरून ते येताले. आनी म्हजे पांयची ड्युटी आसली 7 ते सांजचे 5 पासून. फकत अर्दे वराचे ताका लंच ब्रेक मेळटालो. तूं सांग कशें हें करतलो पळय तो. आनी ते सगळे त्रास पळोवन घडये मायन म्हणलें नाका भुरग्यांक आनी त्रास नाका, तूं काडटा तें बरें पुरो म्हणून. खरेंच एडी म्हाकाय उगडास आसा कारण तुजो बापूय मार्मा गोवा पोर्ट ट्रस्ट हातूंत नोकरी करतालो. हांव ताका जायते फावटी मेवलां, जायते फावटी ताचे लागीं भासाभास जाल्या. ती उमेद आनीक निमाणी पासून ती उमेद तो मोग ताच्या काळजान दिश्टी पडटालो. आनीक थोडे जे अनुभव ताणें अनुभवल्यात की कशे भाशेन जे त्रास काडल्यात, जावं एक नॉर्थ गोवा तर तियात्र जातलो जाल्यार कशे पद्दतीन ते वेताले. त्या काळार फकत फेरीबोटी आसल्यो, पूल नासलो, पणजेय पूल नासलो. सो तांकां 2 फेरीबोटी क्रॉस करून वचचें पडटालें. आनीक हातूंतल्यान तो तांचे त्याग कश्ट आमकां एक वेगळे नदरेन दिश्टी पडटाले. आयज आमकां जायतें सोंपेपण आयलां. तर आमी कार्यावळ मुखार वता आसतनाच आमी जे आयज तियात्रीस सोंपोन गेल्यात तांकां सर्गीचें सूख मागुया. सारकें खरेंच तांणी हो माची सांबाळल्या म्हणून आयज जायते नवे नवे कलाकार आमचे माचयेर दिश्टी पडटात. आनी तूं सांगसर जरी तर हांवें प्रोफेशनल तियात्र चालू दवरूंक ना, पूण आमच्या पोर्ट्रसान हांवूय पोर्ट्रसान सिरीज करतालो. पोर्ट्रसान दर वर्साक मेजर पोर्ट कल्चरल कॉम्पिटिशन जातालें. म्हणजे दर वर्साक आमची एक टीम 25 जाणांची टीम आमी दुसरे पोर्टान येताले. आनी तूं जाणा पोर्ट्रसान आमचो मारियो मेनेझीस जालो, फ्रँकी गोन्साल्वीस आसा, कॉमेडियन जिजस आसा, पास्कॉल दे चिकाले आसा. सो आमी हो सगळो ग्रूप पोंगोड आमी दर वर्साक वयताले. आनी हांव देव बरें कर म्हणटा बाब मारियो मेनेझीसाक, कित्याक तो म्हाका ते नाटकुल्यान मेन रोल दितालो. सो ती भावना म्हजे चालूच उरली सर. हय मागीर हांव जाणा मारियो मेनेझीसान म्हाका फर्स्ट टायम प्रोफेशनल तियात्र म्हणजे म्हज्या पांयच्या फाटल्यान म्हाका एक संदी दिली. कला एकाडेमी कॉम्पिटिशनान गोवा बंद हो तियात्र ताणें दाखयलो. तितून हांवें भाग घेतलेलो. हांव चित्राचो मोगी आसता त्या तियात्रान आनी आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो थिंगा. म्हणजे हे भशेन म्हणजे जरी तर हांव प्रोफेशनल येवं ना पूण कंटिन्युटी आहली म्हजी. हय एडी आमी संवसाराचेर नदर मारीत जाल्यार जायते प्रश्न आमकां दिश्टी पडटात. दर एक बरोवपी कितेंय ना जाल्यार कितें हे समाजीक प्रश्न तातूंत घालून तितूंत मिसळ करून जावं धर्मीक प्रश्न हो तियात्र आपलो सुरंगायता आनी लोकां मुखार हाडटा. तुवें तुज्या केन्नाय तरी पेनांतल्यान जी तुज्या बापायक जी कला आसली ताणें जायते तियात्र बरयले लोकां मुखार हाडले. तुवें केन्ना तरी प्रयत्न केला तुज्या पेनांतल्यान तुवें तियात्र लोकां मुखार हाडल्यात? सर प्रोफेशनल लेवलाचेर हांवें हाडूंक ना. कित्याक न्हू पोर्ट्रसान आहले म्हणटकूच थोडे रिस्ट्रिक्शन आहले आनी ते भशेन म्हाका जावंक ना. पूण हांवें आमच्या इगोर्जींनी दुसऱ्या क्लबांनी हांवें म्हज्या पेनाचें धाकटें नाटकुलें बरोवन सादर केल्लें आसा. हय आनीक आमी लोकां मुखार वेता आसतना आमी पळयतात जे भशेन कलाकार ज्या कलाकाराक कोणूय आवडीन मानून घेता. आयच्या काळांत तियात्र आसलो तो खेळ तियात्र जालो, मोदेंच खेळ तियात्र जालो. आनीक जे भशेन जी कांतारां म्हणपाची जी आवड जायत्या कलाकारांक आसली तिवूय उणी जाली. कारण खेळ तियात्रांत चडशीं कांतारां आसून आसलीं, फकत कांत आसताले.
पूण परत हो तियात्रांचो जो जी पीक आसा ती परत आयली. कारण आयज आमी पळयतात हे खेळ तियात्र नात, फकत तियात्रच उरल्यात. तर अशा वेळार केन्ना तरी तुका योग मेवला कांतारा म्हणूंक? सर कांतारा म्हणूंक हांवें एकूच तियात्रान पास्कोल de चिकालीच्या तेचेर हांवें दोर्या तियात्रान एक कांतार म्हटलेलें. ऑफकोर्स तें आतां म्हाका उगडास ना, पूण एक्टींग हांवें जायते केल्यात. तुका सांगलां ते भशेन आमचो गोवा बंद जाल्या उपरांत मागीर हांवें पास्कोल de चिकालेन म्हाका ब्रेक दिलो. दोर्या तियात्रान हांवें एक्टींग केलें. मागीर आंज बोडो ताजो जो बरो गाजला तियात्र 25 शो पासून हांव ताच्या तियात्रान आसलो. आतां ताणें 50 शो केले पोरबी ताका म्हज्या वतीन. आनी मागीर हांवें आमचो अमर सावंत ताच्या तियात्रान खरेंच तो मोग कुड्डो तातूंत हांवें भाग घेतलेलो आसा. मागीर जॅक द वास्कोच्या तियात्रान हांवें भाग घेतलेलो आसा. मागीर तोसीफ द नावेलीन ताच्या तियात्रान आकांदवादी पार्ट 2 थंय हांवें इन्स्पेक्टराचो रोल केला. मागीर गोंयकारांनो गोंयांत सांबाळात तातूंत हांवें एक्टींग केलेलें आसा. प्लस म्हाका बरें हें दिसता सांगूंक की म्हाका नॅशनल अवॉर्ड जें गोंयांत मेवलां कोंकणी फिल्मांक आमोरी बाब अविनाश भोसलेचें तितून हांवें रोल केला एक सोशलिस्ट पाद्रीचो. आनी आतां सद्याक कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म तें चलता तोसिफाचें भुमिपुत्रा तितूनय हांवें रोल केला फिल्मान. तशें म्हाका म्हणजे प्लस मराठी नाटकान सर हांवें एक्टींग केलां. मराठी नाटक देवनवरी म्हणून बाब जैन हलनकर ताच्या डायरेक्शनान हांवें पार्ट केला. ऑफकोर्स म्हजो रोल आसलो मुस्लीम अनवर म्हणून, पूण मिक्स आसलें मराठी आनी हिंदी. तितून आमी पार्ट केला आनी त्या नाटकाक बी कॅटेगरीन फर्स्ट प्रायज मेळलेलो. आणि तुज्या डॅडीचें तियात्र तूं जे भाशेन म्हणटालो की जे सेटींग सगल्यो ह्यो वस्तू वेळाच्या वेळार करूंक पडटात म्हणटच खंयच्याच कलाकाराक कसलेच त्रास जावचे न्हू, तियात्र बरे भाशेन जावचे हेंच मन आसता. आनीक ही जबाबदारी पळोवंक गेल्यार सगळ्या परस व्हडली. कारण ही जबाबदारी बरे भाशेन जाली जाल्यार तियात्रूय बरो जाता. तर तुज्या मतान आमी स्टेज सेटअप करता आसतना जावं ह्या तियात्राच्यो पार्टी चलता आसतना जो स्टेज सेटअप करपी आसता ताका तियात्र कितलो समजता? सर खरें सांगपा म्हणल्यार जे स्टेज मॅनेजर पयले आसताले आतां स्टेज मॅनेजर नात. आतां तेच करतात डायरेक्टर आनी कोण तरी आपले सांगात्यांक घेवन. पूण जे स्टेज सेटअप करता न्हू म्हज्या हिसपान ताका पयलीं फूल स्टोरी जाणून दिवपाक जाय. जो कोण स्टेज सेटींग करता पळय ताका बरयणाऱ्यान आनी डायरेक्टरान ताका फूल सेटअप पयलीं सांगूंक दिवंक जाय. जाल्यार ताज्या मनान सामकें एक विजन येवन एक फोरसायट येवन तो ते भशेन सेटींग करपाक शकतलो एज पर द सीन अशें म्हाका दिसता. कारण जे भशेन तुवें तुजी सुरवात जी कशे नदरेन जाली हाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमकां एक गजाल दिश्टी पडटा की जो स्टेज मॅनेजर आसता तो आख्खोच तियात्र शिकलेलो आसता. असले प्रॉब्लेम असल्यो अडचणी जायत्या जाणांक ह्या तियात्र मळार जालेल्यो आमकां दिश्टी पडटात. जे स्टेज सेटअप करपी आसतात ते एक तेंपाक तेच बरे कलाकार म्हणून लोकां मुखार पडजळटात आनीक तांच्या तोंडांतल्यान कांतारांय येतात. म्हाका दिसता तुज्या डॅडीचें खंयचें तरी कितें जाणा जाल्यार? सर एक कांत हांव जाणा सोटवे राती तियात्रांतलो कित्याक तो आमी सदांच घरा म्हणटाले. चडसो उगडास ना पूण जाता तें हांव म्हणून तुका दाखयता. ताव मातसो तितलो बरो. खरेंच वो संवसार मोतलो बी रूप काडें करून पळयता नीट रस्त्यान चलोन वयशी तो कांट्याचे बोडयेन बोडयता गरीब गोठ्यान पावत म्हण पापा मामा रोडयता ला 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 किरेस काय दुखांक गोडयता संवसारांत आसोन सूख नाय
आयस्तान काडचें पडलें दुख गिरेस्ताचो पेन्सील कॅन्सील कोत्ता पापातून चिंतून पळय हातून कोणाची ती चूक बोगोंक मेळना तर सूख दोनया दोनूय वर्तरूक. एडी खरें म्हटल्यार जे भाशेन तूं म्हणटा तुवें आजुनूय तर प्रयत्न केलो जाल्यार तुज्यान बऱ्यांतली बरीं कांतानां लोकां मुखार हाडूंक जातात. कारण आयज भाशेन आमी पळयतात की जें कितें गरज आसा हें सगळें गिन्यान तुजे भितर दिश्टी पडटा. कारण तूं एक बरो उलोवपी, बरे तुजे अनुभव, बरें गिन्यान हें जायते फावटी जायत्या कार्यावळींतल्यान हांवें पळयलां की लोकां मुखार तूं कशे तरेन वेता. आमी स्टेजीचेर न्हेसता आसतना आमकां आनिकूय एक गरज आसता. जे भाशेन म्हटलें तुवें की एकूच पॅन्ट घालून 4 शर्ट घालून आपण गेलो, पूण आयच्या काळार जेन्ना खंयचो एक कॅरेक्टर कोत्तलो जाल्यार हे कपडे आमकां कितले गरजेचे. सर कॉस्ट्यूम डिझायनींग म्हणटा न्हू तें एकदम गरजेचें. जे पळय थोडे न्हू तियात्रीस हांव तुका पळयता न्हू ते बेस्ड ऑन कॅरेक्टर न्हू आपलो मेकअप आनी आपले कॉस्ट्यूम ते भशेन करता. आनी जरी तर कॉस्ट्यूम ते भशेन तुवें डिझायन केलें न्हू जाल्यार इम्पॅक्ट बरो येता, ते रोलाक इम्पॅक्ट बरो येता आनी ऑडियन्साक तो मानवता. ताका लागून कॉस्ट्यूम एकदम गरजेचें. मार्मांक गोवा पोर्ट ट्रस्ट हातूंतल्यान तूं नोकरी करतालो म्हणटच थंय तुवें तुजे थोडे अनुभव आमकां सांगल्यात. त्या परस आनिकूय थोडे भोव तुजो वावर आयज परजळटा ताचेर थोडो भोव उजवाड. सर म्हजें जिवीत आयज पासून इतलें बरें जालां देवाचे कृपेन की आयज पासून न्हू तरणाटो तो आजून पासून हांव सदांच मिसळ जाला. एक सोशल काम म्हणटा तें. तरणाटो आसतना हांव मोर्मुगांव यूथ काँग्रेस प्रेजिडेंट आसलो. मागीर हांवें जायते कामां केलीं, सोशल वर्क केलें ते काँग्रेस यूथ काँग्रेसाची. मागीर म्हजो मिनिस्टर जिखून येयले उपरांत बाब शेख हसन हरून ताचो हांव PA म्हणून गेलो. हांव थंय PA म्हणून काम केलां. मागीर काँग्रेसीन हांव यूथ काँग्रेसाचो जॉयंट सेक्रेटरी आसलो. तेजे उपरांत हांव सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेसाचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून जालो. ते जाले सोशल वर्क मळार. मागीर देवाचे व्हड उपकार की हांव हार्बर आसतना जेन्ना कॉलनीन आमी रावताले तेन्ना हांव हार्बर पॅरिशाचो मॉडरेटर म्हणून वचून येयलो. मॉडरेटर म्हणून वचून येयलो त्याच वर्सा जेन्ना डायसिजन पेस्टल कावन्सील इलेक्शन जालें थंय हांव एसिस्टंट ट्रेजरर म्हणून वचून आयलो. सगळ्या मॉडरेटरांनी वोटींग केलां पळय तेन्ना. आनी आनीक एक खोशेची गजाल की त्याच वर्साक कॅथलीक कावन्सील ऑफ इंडिया ताचें इलेक्शन थंय जालें बिस्माच्या फुड्यान. तेन्ना हांव नॉमिनेट जालो कॅथलीक कावन्सील ऑफ इंडिया हितून आनी म्हाका संदी मेळ्ळी कॉन्फरन्साक वचोंक. नागपूर तेंचें कॉन्फरन्स आसलें. आनी आजून जेन्ना हांव सोड्यारसून जेन्ना सांकवाळ शिफ्ट जालो तेन्ना हांव आतां पॅरीश कावन्सील म्हूण आसा. जाले 3 टर्म जाले आनी ह्या वर्साक हांव फाब्रिका मेंबर आसा. सो म्हाका बरें दिसता की देवान म्हाका आपल्या लागीं दवरला आपलोय वावर करूंक सामाजीक सोडून. आनी ताका लागून हांव फरेंच देवाचो हांव उपकारी. तेच भशेन म्हजी फामील जी म्हाका जाय तो सपोर्ट करता. कित्याक जायते फावटी म्हजी माय पासून म्हणटा तूं फामिलीक मेळना पूण लोकांक मेळता म्हणून. आनी हें व्हडपण. सर हांव एक ल्हान तुका एक गोश्ट सांगूंक सोदतां जी म्हज्या जिवितान घडल्या ती कित्याक हांव गरिबांक लागून वावुरता पळय तो. म्हाका 12-15 वर्सां फाटीं एक म्हारेकार एक्सिडंट जालो स्कुटरीचो आनी म्हाका व्हरून GMCन घातलो. आनी डॉक्टरान सांगलें 48 hours दिता म्हणून फामिलीक सांगलें तयारी बी कर म्हणून. आनी सगळीं रडोंक लागलीं. तेन्ना म्हजी दोतोर भयण आसली ती म्हज्या बराबर. आनी तेन्ना अशें आसतना हांव अनकॉन्शियस आसतना म्हजी बायलेन म्हाका मागीर सांगलें हांव सितारान येतकच की रातचो 12 एकलो कन्नड मनीस बाब देवप्पा तेलगी म्हणून रातचो 12 मोटरसायकल घेवन तो GMCन येयलो फ्रॉम बायणा. आनी तो ड्युटी डॉक्टराक खंय सांगूंक लागलो साब जितना खून चाहिए ले लो लेकिन मेरे साहब को बचा लो. आतां हें तेचें व्हडपण. कितलो लोक आहा समाजाक कोणूच येवन सांगूंक ना आमी ब्लड दिता म्हणून. पूण ह्या मनशाक जाका हांव केन्ना केन्ना घोडे पावला आसतलो तो येवन सांगूंक लागलो. ताका लागून म्हाका दिसता ल्हान मनीस
तुका चड पावता. आनी ताका लागून आयज पासून सर आतां इतलें जाला, फामील आसा, चेडे आसा, भुरगीं आसा, तरी पूण फाल्यां तर कोणी फोन मारून म्हाका सांगलां बाबा अशें जालां यो, हांव सामाजीक वावर करपाक केन्नाय तयार. खरेंच, कारण हें जायते फावटी घडना, पूण तुजे हे अनुभव तुवें लोकांक सांगल्यात आनीक हांव जाणा ते भशेन केन्नाय उलो मारलो जाल्यार तूं तयार जाता. तर आमी ह्या तियात्राच्या मळार उलयता आसतना जे गूण आयज तुका जावं तुजो डॅडी लोकां मुखार हाडटालो ते भशेन तुज्या कुटुंबांत कोणाक तरी आयल्यात? म्हज्या कुटुंबाक न्हू सर, म्हजो व्हडलो चेडो आहा पळय, ताका लिडरशीप आयल्या. हय, तो खंय तरी आतां, पूण ऑफकोर्स आतां कितें जालां, आतां तो बोटीर आसता सेकंड इंजिनियर म्हणून. सो ताका चडसो तो सेलींग करता. सो जेन्ना जेन्ना येता पळय तेन्ना कोल्ले कोल्ले तो लिडरशीप तो करता. पूण दुसरो चेडो म्हजो एक बरो डान्सर. तो सद्याक बँगलोर कामाक आसा, पूण थ्रू आवट कॉलेजीन, स्कुलान आनी इवन पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक तो थंय इव्हेंट मॅनेजर म्हणून ताका रोखडेंच नोम्यार करतात. आतां तो कंपनीन जे पळय काम करता बँगलोर, थिंगा पासून तो इव्हेंट मॅनेजर. सो ती कला तेजे कडेन आसा. कसलेंय डान्सींग तूं ताका सांग, तो इमिजिएटली पिकअप करता. सो ती कला येयल्या. पूण एक्टींग न्हू सर, कितें जालें गोडे हांवें तांकां तितलो कित्याक म्हणून दुसरो चेडो म्हजो फुटबॉल क्रेजी आसलो. तो लिसांव करिनासलो, पूण फुटबॉल दीस रात फुटबॉल. पूण मागीर ते म्हजे बायलेन ताका सांगलें पळय, फुटबॉल करून तुजो फ्युचर गोडे जायत आमी नको, कित्याक फुटबॉल इज अ टेम्पररी फेज. सो तूं बरें शीक. आनी मागीर तेणें आपलें रिस्ट्रिक्ट केलें. जो मोग आसलो तो रिस्ट्रिक्ट केलो, पूण बऱ्याक पावलो. फार्म केलें ताणें आनी आतां बरो ऑफिसर म्हणून एक लोटस लॅब म्हणटा ते कंपनीन बँगलोर सिरीज करता हे भशेन. पूण एक्टींग तूं म्हणजे डान्सींग केन्नाय सांग तशें. आतां एक्टिंगाच्या मळार सर हांव तुका सांगूंक सोदता, म्हाका अजून ते शिरांनी उमेद आहा. आनी गोडे एमपीटीन हांव कामाक आसलो म्हणून तितलें हांवें भर घेवना, जावं खंयच्याय डायरेक्टराक एक्टराक मेळोंक ना. पूण आतां हांव फ्री आनी आतां म्हाका जाय जी उरले ती वर्सां म्हजी हेच माचयेर सादर करूंक. म्हणजे एक कारण कित्याक म्हजो पांय सदांच खंयच्याय इंटरव्यूआक, खंयच्याय सत्काराक तो म्हणटालो, तियात्राक लागून हांवें म्हजी फामील केली म्हणून. तियात्राक लागून म्हज्या फामिलीचें जिवीत बरें जालें म्हणून. आनी हांव खरें सांगता सर, हांव एम पोस्ट ग्रॅज्युएट. दुसरो भाव म्हजो प्रोग्रामर कंप्युटर. तिसरी भयण म्हजी ग्रॅज्युएट ती डोहा कटर आसा. चवथो म्हजी दुसरी भयण ती ग्रॅज्युएट आनी ती बॉम्बे व्हडले तेजी कंपनी आसा. आनी पांचवी दोतोर GMC डॉक्टर जी एमपीटीन आसली, मागीर दुसरें काम. पूण अनफॉर्च्युनेटली 4 वर्सां फाटीं ती एन्युरिजम जावन सोंपली, ती गेली. पूण हे भशेन म्हणजे सगळ्यांक तेणें बरें शिकयलें आनी बरें जिवीत दिलें. एडी आमी जायत्यो गजालींचेर भासाभास केली आनीक तातूंतल्यान लोकांक समजलें आसतलें की आयज फकत एक तियात्रीस वा तियात्रीसूच आसना, ताच्या आंगांत आनी जायते गूण आसात, जे गूण तुजे उद्देशी आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. फकत आसात ना अशें म्हणना, थोडे तियात्रीसूच आसात, ते तियात्रूच करतात आनी कांयच करिनात. पूण त्या भायर वचोन आमी कितें तरी करूंकूच जाय, ज्या उद्देशी समाजाक तेवूय मानता. तर तुजे अशे एडिशनल अशे गूण आनी कितें आसा? सर एडिशनल गूण म्हणजे पयले सुवातेर एमपीटीन, जरी हांव एमपीटीन काम करतालो तरी आमची थंय एड्युकेशन सोसायटी म्हूण आसा, थंय हांव मेंबर आसलो. आनी एड्युकेशन सोसायटीन हांव इवन मॅनेजर म्हणून इलेक्ट जालो. सो हांवें इस्कॉलान पासून वावर केला मॅनेजमेंट लेवल. हाय सेक्रेटरीचो 1 टर्म हांव मॅनेजर आसलो, हाय स्कुलाचो 2 टर्म हांव मॅनेजर आसलो. आनी हांव प्लस PTA चेअरमॅन आसलो उणें उणें 12 वर्सां दिव्यार इस्कॉलान. ते जालें एड्युकेशनल फिल्ड. मागीर इवन म्हाका अशेंच सोशल सर्वीस करता तेन्ना, समाज सेवा करता तेन्ना म्हाका एक बरो आस्तीक बरो सोशल वर्कर बाब रोकोसीन डिसोजा वेलसांवचो तो म्हाका मेळ्ळो. आनी तेणें एक दीस म्हाका अल्कोहोलीक एनॉनिमस तांच्या ग्रुपान येलो मिटिंगेक. आनी ते पळोवन सर सारकीं दुकां व्हांवलीं, म्हणजे तेंची कन्फेशन टेस्टिमनी पळोवन. आनी तेन्ना हांवें रोकोसीन बाबाक सांगलें म्हाका तुमचो फ्रेंड जावंक जाय. आनी तेणें म्हाका फ्रेंड केलो. डॉक्टर राजेश पाटील सर्जना, तोय फ्रेंड, हांवूय ताचो फ्रेंड. आनी तेन्ना मागीर म्हाका CCR TVन आपयला आनी सांगलें एडी तूं प्रोग्राम करूंक शकता ऑन अल्कोहोलीक एनॉनिमस, अवेरनस अबावट बॅड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहोल. हांवें म्हणलें शुअर. आनी मागीर हांवें 7 एपिसोड थंय केले. म्हणजे
वेगळे वेगळे लोकांक म्हणजे तरणाट्याक व्हेलो, जाणट्याक व्हेलो, एक बोटीर काम करतालो ताका व्हेलो, एक बायल पासून उमेदीन फुडें येयली आनी म्हणूंक लागली एडी हांव येता टेस्टमनी दिवंक, ट्रू कन्फेशन दिवंक. आनी हे भाशेन अल्कोहोलिक अनोनिमसाचेर हांवें 7 प्रोग्राम एपिसोड CCR टीव्हीचेर केला आनी ते आजून रिले जायत आसा. सो एक बरें म्हाका व्हडपण एकलो मनीस पासून तर सोडून तर बरो मनीस जायत जाल्यार हांव म्हणटलो म्हजो वावर फळादीक जालो. आयज आमी पळयतात खरेंच खूब बरें की आमी पळयतात की पालकाचेर रावन आमी जायते लोकांक बरें गिन्यान दितात. तुजे नदरेंतल्यान ह्या पालका उद्देशी आनीक कितें बरेंपण येवं येता? सर सद्याक पळय पयलीं न्हू डायरेक्टर ऑर रायटर आहलो पळय बरोवणार बी ते 4-5 वर्सांनी एक तियात्र बरयताले. म्हणजे ते सामकें चिंतून 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 एक बरी स्टोरी तयार करताले आनी तेन्ना ते तियात्र फुडें हाडटाले आनी ताका लागून ते तियात्र सामके बेस्ट सुपरहीट जाले. लायक डायवोर्स, डॉलरोजा हे ते सगळे तियात्र आदी तें आतां हें बरें ते सगळो. आतां हांवें पळयलां पर्सनल कोणें वायट दवरपाचें ना, हांवें पळयलां की एक रायटर आनी डायरेक्टर एका वर्साक 2-3 तियात्र बरयतात. सो तेंचे कडेन कितले म्हणून हें आसतली काय तेंच्या ब्रेनान कितले पासून आयडिया येतली. आनी आतां पळय जे हांव तियात्र पळयतां तेन्ना हांवें पळयलो चडशे पयलो हाफ बरो स्ट्रॉंग आसा जाल्यार दुसरो हाफ वीक पडटा, दुसरो हाफ वीक आसा जाल्यार पयलो हाफ स्ट्रॉंग पडटा. म्हणजे ती कंटिन्युटी आसना. हांव म्हणटलो की आमचे जे रायटर डायरेक्टर आहा पळय तेंच्यांनी मातसो टायम घेवचो. प्रोफेशनलिजम इट्स ओके रायट, पूण मातसो टायम घेयत जाल्यार तेंची एकमत बरी आयडिया येतली ऑन करंट अफेर्स. स्पेशली मेन इश्यू म्हणटा तो आतां करंट अफेर्साचेर दाखोवंक जाय कित्याक जे समाजाक कितें सद्याक चलता तें. आतां पळय रोडकुले तियात्र आतां चलनात, पयलीं चलताले कोण मेलो इंतेर दाखयलो हें दाखयलो तें इमोशनल केलें. पूण आतां लोकांक बेजार येता कित्याक लोक वयता एंटरटेनमेंट करूंक, तुका लोक वयता आपलो बरे भशेन मौजेन वेळ सारूंक थिंगा. आनी तेन्ना थंय दुखाची चडशी दुखाचें दाखयत जाल्यार आय डोंट थिंक इट इज एंटरटेनमेंट. आय डोंट थिंक दॅट पीपल वील कम आउट वीथ गूड मेमरीज. ताका लागून म्हजे 2 रिक्वेस्ट आहा आमचे तियात्र सांग. एक म्हणजे जी नवी कलाकारां पयलीं एक टायम आहलो की आवय बापाय म्हणटाले न्हवरो तियात्रीस नाका, म्हणजे इतलें बॅड हें आहलें. पूण आतां जायतीं जाण येतात, आतां चान्स मेळना थोड्यांक, जायतीं जाण येतात स्पेशली चेडवां, जायतीं चेडवां. आतां बरें दिसता न्यू डायरेक्टर न्यू कास्ट बरें दिसता. पूण म्हजो एक पर्सनल रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी एक एक्टींग कोर्स तरी करूंक जाय इनिशियली भितर सरचे पयलीं. खूब कोर्स आसता कला अकाडेमीन कित्याक तेंचें न्हू ब्रशअप जातलें, तेंची एक्टींग स्कील, स्टँडींग स्कील, डायलॉग डिलिव्हरी तें बरें जातलें. आनी अशें करीत जाल्यार म्हाका दिसता. आनी दुसरें म्हणजे आतां तियात्र म्हणटा ते फॉर कमर्शियल बेजीस वयतात. सर तुका हांव ऑनेस्टली सांगता तियात्र तर हांव आतां सद्याक तर हांव म्हणजे पसंत करता, आवड करता जाल्यार कॉम्पिटिशन तियात्र. आतां कॉम्पिटिशन तियात्रांत इतलें बेस्ट आसता, स्टेज सेटींग म्हणून एक्टींग म्हणून इतलें बरें दिसता की बरें दिसता. पूण कोण तरी म्हणटालो तसले तियात्र ऑफ बीट तियात्र हांगा पॉप्युलर हितून चलना म्हणून, म्हाका खबर ना. पूण आमी चेंज हाडूंकूच जाय कित्याक मिनींगफूल एक्टींग जावंक जाय, खरी एक्टींग जावंक जाय. बेश्टे बॉब मारले, हांसले बिसले. आनी चड करून हांव सांगता म्हाका दूख दिसता सांग सर की सद्याक तरी कॉमेडी चलता पळय ती खूब वल्गॅरिटीचेर वयता. इट इज नॉट अ गूड मॅसेज टू द पब्लीक. एडी खरेंच आमी जो आमचो कॉमेडीचो भाग आसा ताचेर थोडी भोव कातर लावन समाजाक कितें तरी बरें दिवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. जायते फावटी आमचे जे रायटर आसात ताणें आपले विचार ह्या पेपराचेर हाडपाची गरज आसा, ज्या उद्देशीन तियात्र आमच्या मना सारको लोकां मुखार वेतलो. जायते फावटी थोडे बरोवणार लोकांक जायते हाडटात ज्या उद्देशीन समाज जो बदलपाचो आसा तो बदललेलो चडसो आमकां दिसना. तर आमच्या लिखणेंतल्यान आमी बदल हाडचो. खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो. आयचे कार्यावळींतल्यान तुवें अदीक ह्या कार्यावळीक सोबिताय हाडली. त्या पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाच्या कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तेवतान सर तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका संदी दिली हिंगा येवन तुजे बरोबर ही मुलाकात करूंक. आनी हांव जाणा ह्या मिडिया वरवीं हांव आतां फकत स्टेट लेवल नॅशनल लेवल न्हय पूण इंटरनॅशनल लेवल पावतलो कित्याक प्रुडंट TV इज इंटरनॅशनल. ताका लागून हांव तुका काळजांतान
एकदम देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन आमचे प्रुडंट मिडिया स्टाफ जे आसात तांकांय हांव एकदम आभारी आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच एडी फेर्नांडीसा सांगताक आयची माणका मतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. प्रुडंट मिडिया माणका मतिया